मोगाल भयणी भावानो, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानार. आयज आमी मागयो ससेबस्ताच्या पोरवेच्या तयारेच्या 5व्या दिसांत आसा. आमच्या बापान सान सेबास्टियनाची विनवणेंत ह्या आमच्या जिविताचे यात्रेंत आमचेशीं राव. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना आनी जेजून शिकयलेल्या मागण्यांची सोजमोणी बारीकसायेन घेवंक आमचो प्रयत्न जाता. आयज आमी जेजून शिकयलेल्या मागण्याच्या 5व्या ओळीचेर नियाळ करतना आमचो दिसपटोय क्रायस आयज आमकां दी. आयज आमकां आयच्या विशयाचेर सोजमोणी दिवंक आयलोलो आसा बोरये फिकोचेचो पादविकार डॉक्टर फादर विक्टर फेराव. तुका आमी आमच्या कपेलान माय मोगाचो येवकार दिवया. जिवीत एक मोलादीक देवाची भेट जावन आसा. देवाच्या हे अमोलीक भेटेक आमी जायते फावटी फावो ते पोरी लेखिनात. मनशाचो जीव आनी भोव करून गरिबाचो जीव आमकां एक फकाण जाला. कोविडाक लागून जायत्याची सर्विस्यो ना जाल्यात. धंदे बंद जाल्यात आनी एके भाशेन तांच्या जेवणा खाणाक जायते त्रास जाल्यात. आयज दिसाच्या बलिदानाक वांटो घेतना आमच्या जिवाची पेटोवणी आमी देवाक करून ताच्या पावलांनी आमी चलून आमकां कृपा मागून तशेंच समाजीक तुम्हाला सोंसतल्या पासत भुकेल्यांक आनी गरिबां पासत आमी मागतना हे पवित्र मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी वांटो घेवया. सभा पावती आमी देव आमकां विरास दिवपी आमच्या बापाच्या हातांतल्यान देवी आमकां दिवता म्हणून आमी चुकल्या. दिसपटे आमच्या जिविताक लागू जातले जायते देवान आमकां दिली आनी सगळ्यान व्हडलो उंडो तोच जेजू आमकां ताणें फावो केला. ह्या सगळी देणी आमी व्हरपाक चुकल्या देखून देवाच्या एकामेकाचे आमी भोगसली मान. हांव मानकी देव आमची दात करू आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन.
Emis आमी देगयता भाग्यान सभासण्याच्या मनात आनी बरी भलायकी मागून मीस देगयतात डेल्विन हेनरिश विन्स्टर and Cecil. सोर कोरिडरान ससनाच्या देवा सोर्ग आनी संवसार तूं चलयताय तुजे पोटचेची प्रार्थना दोईन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देवची सगळी पवित्र आत्मचेपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनान आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. साऊल आख्या इस्रायलांतल्या विचून काडलेल्या 3,000 दादल्यांक घेवन रानकोट बोकड्यांच्या खडपाशी कोरयान दाविदाचे आनी ताच्या मनशाचे सोदीत गेलो. वाटेर शेळ्यांचो हिंड आसलो थंय ते पावले. थंयसर एक दोळ आसली आनी साऊल आपली सोयबाची गरज करून तातूंत भितर सरलो. ते दोळींत भितर दावीद आनी ताचे मनीस लिपून आसले. दाविदाच्या मनशांनी ताका म्हणलें, पळय, तुज्या दुस्मानाक तुका बरें दिसता तशें करून हांव ताका तुज्या हातांत घालतलो अशें सवेस्कोर उलयलोलो तो दीस आयज पावलो. म्हणटच दावीद उठलो आनी लेकचोऱ्यान ताणें साऊलाच्या आवरणाची देख कातरली. पूण मागीर साऊलाच्या आवरणाची देख आपणें कातरली म्हूण दाविदाक मत भोगली आनी ताणें आपल्या मनशांक म्हणलें, असली कोणी करून आनी म्हज्या दुनयाचेर हात उबारून सवेस्कोर म्हाका निर्मिना जावन कित्याक तो सवेस्कोरान घातलोलो मनीस. दाविदान आपल्या मनशाक खोल शिटकावणी दिली आनी साऊल कांय वायट करिना जावन फर्मायलें. उपरांत साऊल ते दोळींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो आनी ताचे फाटल्यान दाविदानूय ते दोळींतलो भायर सरलो आनी साऊल उलो मारून ताणें व्हडल्यान म्हणलें, दुनिया म्हज्या राजा. तेन्ना साऊल फाटीं वळोन पळयलें आनी दाविदान साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो. आनी दाविदान साऊलाक विचारलें, दावीद तुका मारूंक सोदता म्हूण सांगतात त्या मनशाचें तूं कित्याक आयकता? पळय, सवेस्कोरान तुका ते दोळींत आसतना म्हज्या हातांत घालो. ते तुवें आजूच पेटलाय. म्हजे मनीस तुजो जीव काड म्हूण म्हाका बूट दिताले, पूण हांव तुजो जीव वाचयलो अशें म्हणून म्हज्या दुनयाचेर म्हजो हात हांव उबारचो ना, कारण सवेस्कोरान ताका मागला. म्हज्या बापा पळय, तुज्या आवरणाची देख म्हज्या हातांत आसा. ती देख कातरतना हांवें तुजो जीव काडूंक ना. म्हणटच म्हज्या मनाक कांय वायट ना म्हूण घात घेवपाचें ना. हें तुवें दुबावाबीन ओळखून घेवचें. हांवें तुजेर अपमान करूंक ना, पूण तूं म्हजो जीव काडून म्हज्या पाळाक लागलाय. सवेस्कोर म्हजी आनी तुजी न्हीद करूं आनी तोच तुजो सूख घेवं. पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायलाचो राजा कोणा फाटल्यान लागला? कोणाक तो दुमाडो दिता? एका मेल्ल्या सुण्याक वो एके बुडके. सवेस्कोरूच आमची न्हीद करून फॉर्मोण मारूं. म्हाका सांबाळून तो उबो जावन आनी म्हजें खूब तो राखूं आनी म्हाका न्हीद करून दिवन तुज्या हातांतलो तो म्हाका
दावीद अशें उलयतूच सावळून म्हणलें, दावीद म्हज्या पुता, हो तुजो ताळो. आनी सावळू व्हडल्यान बोग मारून रडलो. ताणें दाविदाक म्हणलें, म्हजी बोन तूं ओलीक प्रमाणी, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलां आसतना तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. ह्या दिसा तुवें म्हजे ताय बरेपण दाखयलोलें, कित्याक सोबेसपणान म्हाका तुज्या हातान घाल्लो आसतना तरी तुवें म्हजो जीव काडूंक ना. कोणाकूय आपलो दुस्मान सांपडत जाल्यार तो ताका कांयच करिनासतना वचून दी. ह्या दिसा तुवें म्हजें कांय व्हडलेंपण दाखयलें, ताचें इनाम सर्वेस्परूच तुका दिवं. आतां म्हाका गमलें की तूंच राजवटी चलयतलोय, आनी अशें इस्रायलाचें राज तुज्या हातांत सुरक्षीत उरतलें. देवाचें उतर. Baba meninggal tahun yang nomor Q5 K167 Q5 दोंगरार चडून आपूण आपणाक जाय ताकाच आपयले म्हणटूच ते ताचेशी गेले आनी आपणा बरोबर आसचे बसोन आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले आनी पिड्या रोग बरो जावंक करून आनी देंवचार काडून तांकां पोतपी आनी सिमावाक पेद्रू म्हूण नांव घालें आनी जेबेदेवाच्या पुताक जाकोब आनी ताच्या भावाक जोआमाक
ह्या दोगांक बोनार्जीस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हण आड नांव दिली. हेर हे आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, थोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, उर्बेमोन सिमाव आनी ताचो गात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगाच्या बाबा भयणांनो, आमचो दिसपटो बिराज आयज आमकां दी. आमच्या बापांत आसलेलीं उतरां आमची कोंकणी भाशेन पवित्र पुस्तकांत ती मेळटात. पयलींच फावट आयली तेन्ना ग्रेक भाशेन जेजू उलयलो आरामायक आनी जेजू उलयतालो तेन्ना आमचे भाशेन आतां कोण व्हिडिओ काडटा, कोण रेकॉर्ड करता, तशें कांयच नासलें. इट वॉज अ ओरल सोसायटी. ओरल म्हणजे उतरांनी उलयल्ले मनशाक उगडास करून खूब बरें आसलें, थांग. आमच्या काळार मनशाचो उगडास उणो जाता मेमरी, कित्याक आमी फोनांत आवटसोर्स केले आमचे नंबर आनी कितें कंप्युटरान आनी खंय बुकान. हे तरेन आमच्या उगडास दवरपाची तांक उणी आसा, कित्याक आमी वायट दवरता मागीर तो हाडटा उगडास. आतांच्या काळाक असलें मल्टी टास्किंग करता, जायत्यो वस्तू सांगाती करता आनी हे पासत आमी उगडास दवरपाक मातशें उणें पडटा, कित्याक सगळो उगडास भायर आसा. पूण जेजूच्या काळार तो ओरल संवसार कानाचो आनी देखून जेजू कांय पावटी म्हणटालो आयकूंक कान नासलेल्यान आयकुचें. कानाच्या संवसारांत आवाज गरजेचो आसता आनी त्या वेळार तो उलयल्लीं ती उतरां जेन्ना तो जिवंत जालो तेन्ना ताका जेजूचो उगडास करूंक सुरू जालो. तो उलयतालो तेन्ना लोक आपले मदें उलयतालो हो कोण काय आनी कितें काय, ताचे विशीं आनी ताचे बरोबर भोंवतालीं, हें सगळें कळ्ळें. पूण जिवंत जाल्या उपरांतूच तो देव म्हूण वळखलो आनी जिवंत जाल्या उपरांतूच ताचे विशीं भावार्थ परगटणी जाली. जेजू पयलो प्रोक्लेम करता, जेजू पयलो शिकवण दिता, जेजू पयलो मिलाग्री करता. दुसरें मागीर जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत परगटणी जाता. मागीर तिसरो स्टेप जेजू जाका आमी परगटला तो जेजू बरोवपाचो, ताची उतरां बरोवन दवरूंक सुरवात जाता. कित्याक सुरवात जाता? जे जेजू बरोबर आसले 12 अपोस्त, दुसरे भाव भयणां तांणी जेजू बरोबर आपलो दीस आनी वेळ दिलो, ताच्या बरोबर ते भोंवताले, ताचे बरोबर ताचो अनुभव तांणी घेतलेलो, ते मरोंक लागले. 33 वर्सां जेजू जिवेशी मारलो. त्या उपरांत मागीर 57 AD तेन्ना बायबल पावलून पयली चीट बरयली. ते सगळेकारांक चीट पयली बरयताली. मागीर हे 4 वर्तमानां येतात. मागीर आमचो मार्कूस 60 रोखडोच तेंकता. 70 म्हणल्यार माथ्यू, 80 म्हणल्यार आमचो लुकास आनी 90-100 म्हणल्यार जॉन. तो सारकोच भुरगो आहलो जॉन जेजू बरोबर आसतना. आनी हे भाशेन तो निमाणो बरोवपाक आनी गुणी भाशेन तो बरयता. सगळें पळोवन एकठांय करून बरयता. सोब मनीस जालो, गुण वयतान पळयता ते भाशेन जेजू मनीस जालो. दुसरें आमकां सकलतान सांगता. माथ्यू सांगता, मारये वरवीं आमच्या जुजे वरवीं, पयल्या जुजे वरवीं आमकां जेजू मेळटा. जेजूच्या जल्माची खबर सकलतान. वयतान पळोवप, सकलतान पळोवप, 2 पासांनी आमकां जेजूच्या
आमचें जिवीत बरोवन दिलें. ताका आमी क्रिस्टॉलॉजी फ्रॉम अबाव, क्रिस्टॉलॉजी फ्रॉम बिलो. सकलतान आमचे भाशेन मनीस जाला. दोनूय तेंच सांगता, देव मनीस जाला. हिंगा मनीस सावन मनशा मदें देवा इमानुएल. आनी होच जेजू बाबा भयणानो उलयता ती उतरां पयले पावपी भावार्थाचे उच्चारणेन बरयली उगडास करून. तेन्ना कसलीं उतरां ग्रेक उतरां आसलीं, तें उतर कितें काय हाचेर आयज आमी लक्ष घालुया. जेजून आरामीक भाशेन दिलें, पूण त्या भावार्थ्यांनी आयज आमी इंग्लीश भाशेन बरयता ते भाशेन तेन्ना ग्रीक भास आमचे वर्ल्ड पब्लीक लँग्वेज आसलोली. आनी म्हणटच आख्खोचो नवो करार ग्रीक भाशेन बरयलो. आनी तातूंत ग्रीक भाशेन बरयता आसतना एक एपिउजिया म्हणटो आसा. डेली ब्रेड आमकां दिसपटो गिरास आमी कोंकणींतल्यान म्हणटलो डेली ब्रेड. ब्रेड एपिउजिया हाचो अर्थ कितें काय आनी खंयच तें उतर परतें मेळना. जरी जोवान जेजू म्हणटा हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो म्हणलो जो म्हाका खाता ताका भूक लागची. जोवाच्या शिवाटोनान जेजून म्हणलें हांवूच तो म्हणलो जिवीत दिता तो म्हणलो जो म्हाका खाता म्हजें मांस खाता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. गॉस्पल ऑफ जॉन हें सांगता. तें उतर खंय मेळना. हें उतर ह्या मागण्यांत आसा. आनी ह्या मागण्यांत आसा म्हणटच ताचो अर्थ असो की सुपर सबस्टन्स. सुपर सबस्टन्स आमची इंग्लीश भाशेन सुपर सबस्टन्स. उजिया इज सबस्टन्स. एपी सुपर सबस्टन्स. आतां आमकां दिसपटो कितें न्ही. जेजू सांगता तेन्ना श्रेष्ठ पवित्र उंडो आमकां न्ही. आनी श्रेष्ठ पवित्र उंडो कोण काय तो जेजू. आमी बापा लागीं मागता आमकां जेजू दी. आमकां मिसाचे भेटेन जेजू दी. आनी हो उंडो जो जेजू आल्तारार येता तें मागून तो शिकयता. पूण तें सांगून आमी आतां म्हणटाले हांव दिसपटो त्रास आमकां दी म्हणल्यार म्हाका म्हज्या जेवणाचे कुशीन जेवण दी सायब. होय ताचो कित्याक देव आमकां दोन मेजांचेर जेवण दिता मिसाचे भेटेन. एक मेज आहा देवाच्या उतराचें मेज, दुसरें मेज आहा साक्रामेंताचें मेज जंय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान जिसू येता. म्हणटच ही दोनूय मेजां आमच्या जिविताच्या मेजान आमकां एकठांय करतात. जिविताच्या आदारार आमी जेजूचो उपकार जावपाक आपयता. जिविताच्या आदारार आमच्याय मेजार आमचे भशेन देव दिता, गिरास दिता. तो देव म्हूण आमी वळखूंक आपयता. आनी ह्या पासून दिसपटो ग्रास पयले सुवातेर डेली ब्रेड फ्रॉम दी ऑल्टर. दुसरे सुवातेर आमच्या गांवांत आमचे भशेन हो दिसपटो ग्रास देवान घेवचो पडटा. आनी भशेन आमीच देवा भाशेन जावन आमीच जेजू भाशेन जावन आमकां सगळ्यांक एक आपोवणी आसा. ह्या उंड्या भाशेन मोडून आमकां दिवपाक. आमकांच मोडूंक आमी कांय बरे भाशेन आमचे फामिली पासून मोडटा. आमचे चड करून बापूय भाव आतां भयणाय घरकान्नी वावुरतात. पूण चड करून आमचे गोंयांत आमचे परदेसांत आमचे म्हजो डॅडी आसतालो बोडीर हे भाशेन ल्हारांनी काम करून घरा येवप. पूण ताणें धरलेलें आमकां पावतालें. तो आपूण उंडो जातालो मोडटालो आपणाक आनी एक गोश्ट करून आमचे भशेन कितें येतालें. भाव भयणानो हेंच तें बलिदान आमी संवसाराच्या आदारार करता. आनी हें आमचें आपोवणें मदीं करून आमच्या लौकीक तुमच्या सारकेल्या भावां भयणांचें आपोवणें म्हूण
वातिकान दीस चवथेक लोक एक क्युरियोसिटी भावां भयणांक शिकवण दिली. शिकवण अशी की टू ऑफर अ स्पिरिच्युअल सॅक्रिफायस, जिविताचो एक बलिदान कर. कसलें बलिदान? स्पिरिच्युअल. आल्तारार करता तें हांव साक्रामेंट, उदक, मॅटिरियल, दिश्टी पडटा उदक, सोरो. तो दुसरो, तो पाद्री करतलो. तुजें बलिदान तें, तुजें जिवीत, तुजो स्पिरिच्युअल लायफ, जे जिविताचो आत्मीक बलिदान कशें करूं हें शिकयलें. कशें करप? आमी आमचो दिसपट्टो वावर देवाक भेटोवन आमचे जिविताच्या आदारार हें बलिदान म्हजें जावन संवसाराचे राटींनी मिसळ जावन हें बलिदान, पॉलिटिक्सान मिसळ जावन हें बलिदान अशें शिकयल्लें आसा. म्हणटच टू लीव इन द वर्ल्ड, संवसारांत जियोप, संवसारांत जेजू भाशेन देव मनीस जावन आयलो संवसार भाग्यवन करून संवसार जेजूच्या पांयाचेर आयलो. हें काम एक लौकीक भाव आनी भयणीचें. पाद्रीचें काम तुमकां बेळसांवान आशिर्वाद दिवपाचें, जेजूक तुमच्या जिवितांत घेवंक आनी तुमीच जेजूचो रोखकार जावं. आनी ह्या पासत बाबा भयणानो, आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आल्ताराक आनी गोंयच्या संवसाराच्या आल्ताराक दोगांयकूय एकवटून आसा. एके वाटेन दिसपटो ग्रास आल्ताराचेर आसा तो जेजू, तोच जेजू आमी भितर घेता आनी जेजू सारकी जाता आमकांच मोडटा, आमकांच जेजू भाशेन मोडून एकामेकाक दिता. आनी ह्या पासत आमच्या जिविताचे भशेन हो ग्रास दिसपटो येता. म्हणटच आमी देवा लागीं मागता तेन्ना न्हयच म्हाका सदांच जेवण दी सायबा, म्हाका सदांच बरें सगळें दी सायबा, हेंच न्हय. त्या उतरांत आमी पयलो जेजू उलो मागता, हो जेजू आमकां दी म्हणटा. आनी जेजू तो पवित्र उदक दिसपटो आमकां दी मिसाचे भेटेंतल्यान. आनी तोच हो जेजू आमी सांग एकामेकाक. आमी जेजू जाता देखून एकामेकाक आमी जेजू भाशेन आमकां मोडून दिता. म्हज्या कश्टाचे हांव म्हज्याच घरच्यांक तुऱ्यान दिता, मोगान दिता, खुशालकायेन दिता. म्हजो भाव ताचो फळ इतल्याच सोंपना. आमी आनी तिसरें पावल मारपाक जाय. गरिबांक दिवन, जांकां जेवण ना, जांकां जाय ते कश्ट पडले. आमी सुरवातीच्या उदकांत आयकलें कोविडाक लागून सर्वीस ना, कोविडाक लागून थोडे फावटी उपाशी जायतीं जाणां आसात. भाव भयणानो, म्हजे बरोबर धाकटुलो एकलो भुरगो शिगनारी तातूंत सालिगांव आनी तो सालिगांव 9थाक हांव म्हजें निमाणें फायनल इयर म्हणटालें चिंतूंक हांव पाद्री कडेन तातूंत घातलें. म्हणटच तें परस मागण्यांचें आनी लातीन भास शिकून म्हण त्या काळांत दवरलें, इंग्लीश लातीन हें शिकपाक. म्हणटच तें करूंक हांव आसलो तेन्ना हो भुरगो 9थाक आसलो. डोनाल्डो ताचें नांव, सांगोळडा ह्या गांवचो. आनी ताणें आतां सुरू केलें फूड बँक. आतां तो काजार भुरगीं आहात तेका पाद्री जावंक. पूण तेन्ना तो म्हजो मातसो फ्रेंड आजून पर्यंत म्हाका कनेक्ट करता. फोन नंबर घेतला ताणें म्हाका सगळी खबरो धाडटा. कितें करूंक काय ताणें केलें, लोकांगेर एक्स्ट्रा तुमगेर जेवण आसा तें कांय ना. सिटीन जायत्या लोकांगेर सुबेज जेवण आसा. फूड बँक इगोर्जांनी फूड बँक म्हण सुरू केली. इगोर्जेंतलो लोक हांवें ताचे सातीन इगोर्जेंत पडयलें, कित्याक फकात म्हजो क्लासमेट आनी फ्रेंड आमी आसतालो केन्नाय टॉप पिवंक आनी कितें घेवंक आनी रावतालो. हांवें सकाळीं परतो येतालो. ते वेळार हांवें तें आमचे सांतिनेज, आयज सांतिनेज एग्नेसाचें फेस्त बायगांव एग्नेस, ताका सांतिनेज नांव घातलें ह्या गांवांत. आयज ताची परब. तो
ताणें सुरू केलां तें खंयच दिना मॉडर्न हॉली स्पिरिटान आहा बिशप हावसान आहा जायते करून फूड बँक आहा हांवें म्हणजे थोड्यांक पळयलां तें पूण सांतिने सारकें पयलें लोक येता रांदता पादिगाराचे चुलीर आनी मागीर रातचे 8 म्हळ्यार वेता रस्त्यार आनी जायते जाण उपाशी आसता तांकां तें जेवण दिता गरम गरम आतां पयलीं लोक कितें करी आपणाक एक्स्ट्रा आहा तें दिता आनी आतां लोक तांदूळ हाडून दिता कोण दाळ हाडून दिता तर कोण आनी कितें हाडून दिता चिकन हाडटा आनी कितें हाडटा भाजी हाडटा जायते कितें तांतयां दिता मागीर तें करतात तें मागीर पूण फूड बँक म्हणून एक फ्रीजूय आहा जें एक्स्ट्रा कितें आहा तें दवरपाक जे फ्रिजीन घालून दवरतात हे भाशेन ह्या भुरग्यांक कॉमेस केलें स्ट्रीट प्रॉविडन्स ताका नांव आनी आहा स्ट्रीट प्रॉविडन्स देव दिता आमच्या गोंयच्या रस्त्यांनी आमच्या हांगासर ब्रेकफास्ट दिताले ते आतां कोण त्या दिसांनी म्हाका खबर ना GMC कडेन ब्रेकफास्ट फ्री कोणाकूय हे भाशेन कित्याक की हो आल्तारार मुंडो आसा तो आल्तारा मुंडो आमी जाता आमी जेजू वाचन जाता गिव अस दीस डे आवर डेली ब्रेड सदांच आमकां उंडो दी सदांच आमी उंडो जावन सदांच आमी दुसऱ्यांक पावूं आनी भाशेन भावा भयणांनो उपाशी आहा जायतीं जाणां उपाशी आहा आमकां दिसतलें आमच्या गोंयांत उपाशी ना आसात आमच्या गोंयांत घरदार नासूं ना आहात तांकांय तो वता आपणाक ताणें आपल्या घरान दवरूंक सुरू केलें 2-3 रूम त्या उपरांत मागीर बिशपाक पळयलें आनी बिशपाक घालून आनी आमची कपेलां बी थोडे जागे आहा कपेलाचे पाद्री हांगा थंय ना थंय दवरली सायडीन दिसती पडटा म्हणून तुमी आयकल्लें हिंगा पिलार हालींच थंय कपेल आहा इग्रोस्ती त्या जाग्यार आतां जाणटे मनीस घरदार नातले रावता आनी हो भुरगो जेवण खाण हाडटा वखदां हाडटा मेडिसीन हाडटा न्हेसोप हाडटा सगळें हाडटा लोक दिता तरणाटो तुमचे भाशेन गृहस्थी पाद्री जावचो चुकलो पूण देवान ताका वापरलो आमच्या गोंयांत आतां पर्यंत भाव भयणांनो अशेंच आमचें जावं एके वाटेन आमी देवा लागीं मागता तो उंडो आमकां उंडो जावं लागलो आमच्या घरांत घरा भायर हे तरेन गिव अस आमकां आमचो दिसपटो ग्रास दी जेजू आमकां दी जेजू भाशेन आमी जावं एकामेका खातीर जीव आमकांच म्हणून न्हूच आमचे फामिली न्हूच आमच्या सयऱ्यांक पूण सगळ्या दुसऱ्या भावा भयणांक उदी करून दुखेलेल्यांक अस्वस्थांक कश्टवलेल्यांक त्रासान पडलेल्यांक आमी आदार दिवन तोच देवाचो आदार आमकां दी म्हणून आमी मागता उबे रावया आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी म्हूण आमी मागीत आसा तें मागतना आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी घालता सुपर सबस्टन्स जेजू आमकां दी आनी ताचे बरोबर आमी जेजू सारकी जावन एकामेकाक आमकांच म्हणून दिवंक संवसाराच्या आदारार हें मीस आमचें बलिदान जिवितांत आमी करूं आमकां देवाचो आदार मागता आमच्या धर्मीक वडिलांनी कोणताय आपले जिवीत देवाक भेटोवन देवाची मोहीम ते वाडून पयलो तांची कृपा तांकां मागुया समाजीक तुम्हारो सुचलोल्या पासत मुखेल्या आनी गरिबां पासत आमी मागुया तेच बरी आमी सगळ्यांनी आमच्या तशेंच आमच्या पेड्याच्या जिवाची ओत्मिकाय वळखून आमी खुशालपणान आनी दिवासी काळजान जियोंक बाबाची कृपा आमकां मागुया
हे पवित्र पिसाची पेटोवन आमची जिवीत नवसरूंक वावुरलेल्या डॉक्टर फादर विक्टर फेरांची देवाची साबार बेसामा बापा लागीं मागुया. निवडणुक्यो जावची आसा. सांत सदस्यांचे विनवणी आमचे गोंय राज्या खातीर भोव करून आमच्या मंडळ मतदारसंघा खातीर आमी मागुया. दर एक नागरीक आपलो मोको देव विरांती आनी देशाच्या हिता खातीर वापरून देवाची कृपा आमचेर आमी मागुया. आयचे नवें भेटवलेल्या कुटुंबाच्या बरे भलायकी आनी शांती पासत आमी मागुया. तेच परी आमचे दुर्भाग्य पवित्र सभे पासत भोव करून ह्या मिसांत वांटो घेतलेल्यांच्या उस्क्या कोती खातीर बापा लागीं खालतिकायेन आमी मागुया. ओकेपणान आमची खासगी मागणी देवाताय आमी आतां उबारुया. सुगीच्या बदोळ्याल बापा आमची मागणी तुझ्या मुखार खातीकायेन आमी घालता. तुज्याच उदारपणान आमचो दिसपटो विरास आमकां आनी सगळ्यो आमच्यो गरजो तुज्याच पुता वरवीं शांती पावय. हें आमी मागता आमचे पुता जेजूची नांवीं. आमेन. Liturgia वेळार आमी गायन गावया. Hymn number C22, page 37. C22. जितली पावटी आमी हे बोलीचो उडास धरून समोरून करता तितली पावटी आमचे सरमणीचो भाव तुमचो वयताय देखून ह्या पवित्र उडान पावो ते बरी वांटो घेवन आमकां नीट नेमून मागता आमच्या सुन्या जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्को तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमची गरज परताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवा प्रतीक वाचुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांक ससनाच्या देवा सोडकारी आनी सरकाय जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका दिवंक वाचून पावो काय नदीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचे मरण समोर उरतां जिव्या बाबतान ताचे पुनर्जन्मपण परपडटां तीर बरबशान ताचे मोहिमेमत येण्याक कोंत्रेकतां देखून आतां देवदूतां आनी भक्तांक सांगाती निरोतरी आमी तुजी स्तुती करता. Adorando
मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी दोतोर आपलेच कशीन तोच म्हणून सुसूक विचारली ताणी उलो घेतलो तुका दिलो वसंत मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हटलें ओ तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर उंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्याशी साथ दिली आनी म्हटलें तुम्ही समेस घेयात आनी आटले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी करपाचें रोगत पातकाचें बोगसोनी मेलच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासा करता Babar tersebut berbutuhnya. Jesu meno, Jesu jiwandara, Jesu nawen yetoro, Jesu nawen yetoro. Bapak Jucha Manacar Manojan Pananso आणि गोपनीपणे उदास होता आणि जीविताचो दो आणि सगळ्यांची कातरा समोर होता जगुकाने कातरी सेवा करून आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता जेज टिकोरान दोगो चोतेल्या मास समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराती पृथ्वीचेर दिसता वीचो पवित्र वेचो ग्रास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फ्रिगनेरी आमच्या गौरी बापा आणि सगळे यादिनी बघा बरोबर तिका ती मापान पाडत ono जेवणपणाचो बरोबर धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर तांकां आमचे इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें कोण करी तुमकां म्हण कोड्यो फावो कोर आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता अंकवार मारी देवाची माई संगाती भाग्यवन दवरता आनी सर्ग आमकां मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाद दी तांचे संगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मुखार त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्रात्मेचे कोणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोदन आनी वैव तुका सासणाच्या सासणा आमेन आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी म्हण आमी मागया करता जेजू आमकां दी देवाचे राजांक आमी जीव सदांच जेजू सांगता बापाची खुशी पाडून आनी हे बरी आमी जेजू दुसऱ्यांक जावं आमकां नांव क्रिस्त हांव हें आमचें खरेंपण जीव आमकांच मरून आमचें बलिदान ह्या जिविताच्या आदारार आमकां भेटोवंक देवाचो आदार मागून जेजूच्या सुत्रांनी बापाक उलो करुया आमचे बापा Sorrincia, che non vuoi trovare, che non fai, di così sarà आमचो निसर्ग आनी आमचे कमोगो आनी आमकां कांय पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस प्रासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सपोज काय आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमचो सर्वदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बर भशेन उतरेकता तर आमकां जी कारपाती सर पातकांतली सकय आनी स लाखांतली वाटकाय कित्याक राजवट ही पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय तुमच्या पवित्र बेच्या बाबाताचे दिसता आनी तुजे कशेपण तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोलची येताय आनी राजकोट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं शांती वाडटा देवाची श्री संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी ही
देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळीच्या चौरांना पयल्या ती सगळे आमी सुभागी तुझ्या भितरेच्या म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Praise the Lord. Page number D1, page 47. D1. आमच्या मोदल्या कोणा तांगल्या आमचो सुको जावन गेला मोदल्या
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एका सगळ्या मद्यान आदर्शीत केल्या तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्या आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान दवर हे आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्को तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपिताले बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. दुनिया क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे बायल्यो सभासद्यांव एक Olorun Santo Sebastião, Tigran Mata Kakamanta, Kakamanta Mata, हांगा मागचें कितें जायतें आनी हांव पावसो देवा तुज्या आनी सगळ्या भक्तांच्या सांगता सासणाच्या सासना हांव तुका आनी बरोवता सभासद्यांव आनी मातशे बरें करता तितलें करतलो आमचे पासो विनंती कर आनी स्वागत मागता तितलें पासो. आमेन. In Matthew 14, page 173. Amen.